नमस्कार, एपिक फ्लेवर्साक स्वागत. आज आमी ताक्का पोळ नावे दह्या पोळ कशी करची म्हण पळया. 1 कप सुरय तांदूळ पोळयेचे आणि अर्ध चमचे तितले मेथी ते दोन्ही ಒಟ್ಟು 1 तोपां घालून उदक घालून 2 घंटे तिंबात दवरप. अर्ध कप चरंबुरो हें जाल्यार स्कीप करियेत जाल्यार कल्ल्यार लायक सॉफ्ट जाता. आणि 1 कप तितले फोव धुवन निसतान दवरा आणि अर्ध कप दह्या नावे 1/4 कप तितले टाक. हें सकड मिक्सराक घाला ती ताजे ಒಟ್ಟು तिंबायल्ले तांदूळ घालून जाय जाल्यार थोडे उदक घालून ल्हान करून वाटयाती. वाटील पीठ घालून 1 तोपां घालून ताका 1/4 चमचे तितले मीठ घालून तांकून दवरा. रात सगळं पीठ तशीं दवरून सोडात. अर्द सकाळी पीठ आमचें नासता लायक करून मिक्स करात. पोळ्यांक आयले गॅसार दवरून मिडियम फ्लेमार हीट करा आणि 1 डावलो बरी पीठ काडून आयलीर घाला आणि पातळायात. बावडी दामकून 2-3 मिनिट ते भाजयात. मागीर काडून प्लेटांक घालून चटणी वांगडा सर्व करात. हें मुश्टे पोळ्या चटणी केल्लें हांव एक स्पेशल. त्या चटणी हाका भारी रुच जाता. ट्राय करात. थँक्यू.